नगर नियोजन मंडळान पणजे ग्रेटर पीडीए आणि मोपा पीडीए अशे दोन नव्यो पीडीए घडयल्यात ताका आपण येवकार दिता। लोकांच्या हिता खातीर करतात ताका येवकार दिवंक जाय। सरकारच्या ह्या निर्णयाचेर आपण मात्तूय नाराज ना अशें कळंगूटचे आमदार आणि गोंय विधानसभेचे उपसभापती मायकल लोबो हांणी सांगलें। जर कसलोय विधायक विकास जाता जाल्यार ताका येवकार दिवंक जाय। सरकारान भागी आशिल्ल्या गोवा फॉरवर्ड आपणाल्या मनशांक पीडीए अध्यक्ष करूंक सोदता अशें जरी खबरापत्रांनी आयलें जाल्यारूय जर लोकहिता खातीर तें जाता जाल्यार तें येवकारूंक फावो अशें लोबो हांणी म्हळें। तालिगांव आनी दुसरी जी पीडीए केल्या ही पीडीए केल्या तेंचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे डेव्हलपमेंट जावपाक आनी त्या प्रत्यक्षात त्या आमदाराक आनी जे गोवा फॉरवर्ड जे आमचे कोलिशन पार्टनर आहा तेणी आपल्या पार्टीच्या मनशांक तेजो चेअरमॅन करपाचें म्हणून अशें न्यूज पेपर उलयता। पूण इफ इट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल इट इज अ वेलकम डिसिजन। लेट देम डू गुड डेव्हलपमेंट ऑफ देयर विलेज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्युएन्सी। खरें म्हळ्यार निमाणे लोकांक विकास जाल्लो जाय, तांच्या वाठारांत सगळे तरेच्यो सोयी सुविधा आयिल्ल्यो जाय। आमच्या फुडल्या पिळग्यां खातीर आमी सुरवाती थारावन तांचो विकास करपाक जाय अशें लोबो हांणी फुडें सांगलें। लोकांक कितें जाय? डेव्हलपमेंट जाय। लोकांक जाय की आपले घराच्या सायडीक बरें डेव्हलपमेंट जावचें, आपले विलेजीन बरो पार्क आसचो, भुरग्यांक खेळपाक, चिल्ड्रन जाणट्यांक बसपाक हे सगळे वस्तू दिवपाक जाय आमकां। बरें जिमनेजियम आसचें, रिक्रिएशनल फेसिलिटी आसच्यो, स्विमींग पूल्स आसचे जे भुरगे आमचे ट्रेन जावंक शकता इन स्विमींग, नॅशनली वचोंक शकता, इंटरनॅशनल वचोंक शकता। म्हणजे हे सगळे फेसिलिटी आमचे कडेन ना। बरे ग्राउंड जावचे क्रिकेटाचे, फुटबॉलाचे, नाजाल्यार वयता तिगे शेतांनी लोक घरां बांदता। मागीर थोडी जागे मार्क करून आयज फुडल्या नेक्स्ट जनरेशनाक आमकां दवरपाची गरज आहा। तशेंच एनजीपीडीएन जे नागवा, आरपोरा आनी पर्रा विस्तारीकरणाचो निर्णय घेतला ताकाय आपूण येवकार दिता अशें लोबो हांणी म्हळें। हे तिनूय वाठार पर्यटन केंद्र म्हणून नेटान फुडें सरतात, पूण जो विकास जाता तो येवजणबद्ध विकास जावंक जाय अशें लोबो हांणी म्हळें। Open areas for children's park, recreational, football grounds, multi-purpose grounds, gymnasiums and all other activities. So this is only possible when you mark it in the draft ODP, and we want to assure the people that planned development will happen. And we will not allow anybody to build high-rise buildings. We want the village look to be continued in this village of Nagwa and Parva. Whereas to create employment and self-employment, we are going to allow our locals. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार रेणुका ताळगांवकार, म्हापशें।